दोन भुतांच्या इतिहासावेले वाचप. त्या दिसांनी देवाचे उतर शिंपडटाले आनी वाडटाले. आपले काम सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसलेमाक थावन परतले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्कू म्हणलोल्या जुवांवाक हाडलो. आंत्योकेचे पवित्र सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो सिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोड उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मान्यान आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेलुसियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून सिप्रस जुणव्याची वाट तांणी धरली. सलामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचे उतर परगटले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू. म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पुरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतल्यो. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू. राष्ट्रां मुरगोटू संतोषाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी करताय. निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू. राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाण न्हू. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जोय. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, मोगोर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव तांचेर खास्तींचें फर्मोण मारिना. कित्याक संवसाराचेर खास्तींचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें थारोवन करूंक आयला. म्हाका लेखिना आनी म्हजी उतरां मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाणे दिसा ताची मनसुबी करतलें. कित्याक म्हजीच वस्तोगी हांव उलयना, बगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयला त्या बापान म्हाका फरमायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून हांव उलयतां जाल्यार
जे बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ह्या वाचपान जेजू एका उतरान आपल्या बापा आनी ताचे मोदें आसलोली सोयरीगोत आनी संबोंद खुणायता. जेजू आपल्याचेर बावार्थ आनी विस्वास दवरूंक उलो मारता. जेजूचेर विस्वास दवरप आनी सत मानप म्हणजे आपल्याकूच आत्मसमर्पण करून ताका पाठयल्या त्या बापाक मानून घेवप. ताका बापान ह्या संवसारांत उजवाड जावंक पाठयला. काळोखांत उजवाड जावंक तो आयलो. जीं ताचेर विस्वास दवरिनात तीं काळोखांत जिवंक विंचून काडटात आनी तोच काळोख तांचेर सासणाच्या एमकोणाचें फर्मोण मारता. जेजून आमकां काळोखांतान उजवाडांत जिवंक ताच्या उतरा वरवीं बापा लागीं आनी एकामेका लागीं सोयरीकोत आनी संबंद जोडूंक जायते सोयेक दिल्यात. शेवटाक जेजू फोर्सार करिना बगर जण एकल्याचो जबाब मागता उजवाडांत वो काळोखांत जिवंक. देव फर्मोण मारिना बगर तोच काळोख आमचेर फर्मोण मारता.